म्हाका ऑफिशियली इन्विटेशन आयिल्लें फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट एज वेल एज फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे मिस्टर नितीन गडकरी दोनाय कडच्यान आयिल्ले. बट आय डीड नॉट अटेंड कॉन्शियसली आनी हांवें कन्वेय केलें की यू टेक इट एज अ प्रोटेस्ट और टेक इट एज माय स्ट्रॉंग ऑपोजिशन. कित्याक फायनली सगळ्यांक खबर आसा जितलो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या सायडीक जाता मोर्मुगांवच्यान तो भायर येता पळय, वेदर इट इज थंयसान तो फ्लायओवर म्हणटा दाबोली और वेर्नाच्यान और लोवतोलेच्यान इज ओन्ली मेंट फॉर कोल अडानी फावर करपाक. देर इज नो डावट अबाउट इट. हें सागरमालान बरयल्लें आसा. आमचे बेश्टे तकलेन येता म्हण ना, सागरमालान वी कॅन टेल देम. एंड दुसरें हें सगळें पळय प्लॅन आशिल्लो तो 13 ऑक्टोबर 2020 ड्युरींग कोवीड आमची मिटींग जाल्ली विथ चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत. आनी ताका आमी स्पश्ट करून इन डिटेल आमी एक्सप्लेन केलें हें जावपाचें आसा हें. आनी तेन्ना ताणें सांगुल्लें तुमकां याद आसतली सगळ्या रिपोर्टरांक की आपूण हें एलाव करचो ना जावपाक म्हण. आनी 4 दिसांनी ताणें पलटी मारली. दीस इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग. आनी हांव थंय वचप ते हाका म्हणजे इट इज कॉन्ट्ररी टू आमचो थॉट प्रोसेस. फायट इज एगेन्स्ट दीस. ओके सर कोल खरोच आसा का कमी जाला अशें कालच्या उजगाटना प्रमाणे तुका दिसता? ते सांगता ते फोटी. कित्याक म्हजे कडेन आन्सर आसा. पार्लमेंटांतल्यान आन्सर आयिल्लो आसा फाटल्या सेशनान. फाटल्या सेशनांतल्यान म्हाका डायरेक्ट ताणें आन्सर केला इन ब्लॅक एंड व्हायट. टील 2030 कितलो कोल जावपाचो आसा ताणें रिप्लाय केला. ओके So you mean to say that all this infrastructure is only for the coal? येस इट्स फॉर कोल. तूं सांग एमपीटीच्यान कितें भायर सरता? मायनींग बँड आसा न्ही. आमी म्हणपाक जाताले मे बी आयर्न ओर आयर्न ओर हाडपाक थंयसर. टुडे आयज तुमी एमपीटीन भायर रावून पळया, सड्यार वचून पळया, इट इज फूल ऑफ कोल. प्लस जेन्ना एज अ मेंबर ऑफ टुरिझम एंड कल्चर कन्सल्टेटिव्ह कमिटीचो हांव मेंबर आसा पार्लमेंटार. तेन्ना मिटींग जाली प्रिसायडेड ओवर बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट श्री भुपेंद्र यादव. तेन्ना ताणें सांगलें की कितले कोटी एक क्रूज टर्मिनल हाडपाक सोदता म्हूण वास्को एमपीटी. तेन्ना हांवें ताका क्वेश्चन विचारलें ही खंयची पॉलिसी? एका सायडीक कोल भरलेलो आसा आनी दुसऱ्या झेटीर तुमी टुरिझम क्रूज टुरिझम हें करूंक सोदता टर्मिनल. हें आमकां समजूंक ना. वीच टुरिस्ट सेन्सिबल टुरिस्ट वील कम एट अ झेटी. एका सायडीक कोल आसा आनी एका सायडीक तुमी म्हणटा टुरिझम टर्मिनल. हें मातशें समजपाक येना. एनी इवन अ 6th स्टँडर्ड चायल्ड वील से की हे सगळे फोटी म्हणून. हो पेडणेम टू काणकोण जो हायवे जाता तो सुद्दां तुम्ही कोलाक म्हणटात पळय दॅट जो हायवे जो करता तो कितें डॅमेज करून केला आमी? शेतां पुल्ली आमी. फ्लडींग जालें. लास्ट पावस पडलो फ्लडींग जालें. आदी लो लायन एरियाज आसताले आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेले. कित्याक केल्ले? चड पावस आयलो बुट्टी आयली कितें आयली ते लो लायन एरियान भरपाचें. विलेजांनी उदक वचोंक जायना. बेनावली कितें जालें? ती आमची एनवायरमेंटलिस्ट आशिल्ली आर्किटेक्ट रॉयला ती कितें म्हणटाली? शी वेंट इवन अप टील सुप्रीम कोर्ट की बाबा थंय फ्लडींग जातलें तो आख्खो विलेजीचो लोक भायर आयिल्लो. फ्लडींग जालें. वॉट एवर वी आर सीइंग दे आर इग्नोरींग. नुव्याचो बायपास आसा पळय म्हजे कडेन फोटो आसा. फाटल्या पावस पडलेलो पळय तो वता विच हॅज बीन थ्रोन ओपन. दोनाय सायडीक उदक भरलेलें. सो देर इज नो सायंटिफीक प्लॅनिंग वीच इज बींग डन. आतां करमल घाट आसा. करमल घाट दे आर डुईंग प्लॅनिंग टू डू वायडनींग. जो कन्सल्टंट कंपनी आशिल्ली ताणी स्पश्ट करून सांगला दॅट गो फॉर द टनल. नाजाल्यार हे वायडनिंगान तुजे दोंगर कोसवतलो. बायोडायवर्सिटी वील गेट डॅमेज. थंय काजी आसा, रान कशें आसा, थंय जनावरां आसा, सगळी डिस्प्ले जातली. गो फॉर अ टनल.
Because similar thing is also done in one state outside. Go for that. Consultant is saying, मग consultantच्या साईड काढून widening करतात. That means you are weakening the hill.